हांव एंटनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोलना आंबेली. थोडे दीस पयले एक सुभाष वेलिंगरान आमच्या सान फ्रांसीस सायराचेर DNA टेस्ट मागून जायते गोंयकारांचे काळीज दुखवले. बट आवर फेथ वॉज नॉट शेकन. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी असले बारीक बारीक कोणे म्हणले म्हूण आमचो भरवसो आनी भावार्थ आलोंक नजो. कारण आमचो भावार्थ आनी भरवसो सान फ्रांसीस शायराचो इतलो ओस्कोत ना. पूण दूख जाता आमचेच भाव जेन्ना आमच्या सान फ्रांसीस शावेराचेर कांयचे काय उलयताय तेन्ना. आनी काल जायते जाणांनी तेजे बद्दल कंप्लेन करून गेले. हांवें एका जाग्यार कंप्लेन करपाक म्हाजी हाजिरी दिली. कंप्लेन करपाचो हो आमचो अधिकार की अशें अशें फुडाराक जावचें न्हू म्हणून. आनी जे कायद्यान कितें करूंक जाय तें कायद्यान पुलिसांनी आनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी तेजेर कारवाई करची म्हणून. पूण कांय कारणांक लागून कंप्लेन करून गेल्या उपरांत तेजेर FIR करिना जावन थोड्यांच्या मनांनी एक दुबाव निर्माण जालो. जरूर सरकार घोडे खंय तरी चुकलो आसतलो. कारण जेन्ना एक FIR करूंक वयतात कोणाचेरूय तेजेर ताबडतोब इन्क्वायरी जावन ती FIR जाता तितले बेगीन जाल्ली जाल्यार लोकांच्या मनांतली तिडक इतली वाडोवंक पावना आसली. सरकार जायते फावटी डिले करता जे आमच्या मनशां मदें केन्नाय तें बरेपण हाडिना. अशीच कसली गत जाली जेन्ना आमी कुंकोले पुलीस स्टेशनाचेर गेले आमच्या लोकल आमदारा बरोबर क्रूज सिल्वाच्या बरोबर. तिगाय पुलिसेन त्या दिसाक FIR करपाक मना केलें म्हणून की आपूण दुसऱ्या दिसाक जबाब दितलो करतलो म्हणून. दुसऱ्या दिसाक आमी मडगांवां गेले तेन्ना मडगांवांय त्या कंप्लेनाचेर FIR करपाक तयार ना जाले ताबडतोब इनस्पायट ऑफ द MLA बीइंग विथ अस. आनी त्या भायर दुसरी वांगडी आसलेली 3-4 तरेतरेच्या लोकांनी तेजेर निशेध मारलो. कंप्लेन केलें FIR कर म्हणली ती करूंक ना. पूण शेवटी काडूंक जालें म्हणटच एक FIR जाली आनी जायतो लोक मडगांव पुलीस स्टेशनाचे सोबतींनी एकठांय जालो. आतां जाता कितें ती FIR वाचल्या उपरांत थोड्यांक एक शक लागली की FIRान जे नोंद लावल्या द सेक्शन्स दे वर नॉट स्ट्रॉंग इनफ टू make it a deterrent for this type of people to utter such type of words. तेका लागून ती प्रोटेस्ट थोडे रातभर चालू उरले आनी स्पॉन्टेनियसली आपापल्या भावनांनी लोकांनी रस्त्यार येवन एका 2-3 कडेन रस्ते आडायले. सुभाष वेलिंगराची एरेस्ट मागणी केली. पूण त्या दिसाक एरेस्ट जायना जावन थोड्या कारभाऱ्यांनी हे प्रोटेस्ट दुसऱ्या दिसाक आपयले 10:30-11. तेन्ना म्हणल्यार जायतो लोक एकठांय जालो आनी परत मडगांवचे जायते तरेतरेन एक दिशांनी रस्ते बंद जाले. आतां ही भावनांनी आमी थोडी कडेन रिटेलिएशन केली आसतली आनी पुलिसेनी भरपूर सांगात दिलो. जायती समजोणीन आमकां वयले. जावं संतोष देसाय बाब तशेंच सुनिता बाय सावंत तेमी जायते समजोणीन आमकां दिली. त्या उपरांत ती FIR मडगांव रेजिस्टर जायना जावन बिचोली जावन तेजी कॉपी आमकां मेवली. तरी आसतना दुसरो डिमांड उरलो तो एरेस्ट करपाचो. पूण एरेस्ट जायना जावन दुसऱ्या दिसाक प्रोटेस्ट
कंटिन्यू उरले. पूण प्रोटेस्ट करप हो आमचो अधिकार. पूण थोडे फावटी म्हाकाय जाल्यार दिसलें आय वॉज देर इन सॉलिडॅरिटी. एक सपोर्ट कसो दाखोवपाक आमचो निशेध मारपाक, पूण इन अ डेमोक्रेटीक मॅनर. कोणाचेच लायफ डिस्टर्ब करून नासतना, चडशे मारामारी नासतना, नो वायलन्स. वायलन्साचेर तर हांव सारकोच कॉन्त्र आसा. कोणेच कायदो आपल्या हातीन घेवप न्हू. ज्या पर्यंत सगळें बरे भाशेन चलता त्या पर्यंत म्हजो सपोर्ट आसतलोच. पूण आयज जें हांवें पळयलें म्हाका तें बरें लागूंक ना. एका भाशेचे वायलन्स चालू जावंक लागले. आयची खबर ही एका 2 कडेन हांवें स्वता अनुभवलें. 2 गेटींतल्यान, एक कदंबाच्या वाटेन, फातोड्डा स्टेडियमा वाटेन. जेन्ना हांव भितर येवंक सोदतालो म्हाकाय इतलो जबरदस्तीन हाडायलो की तें सांगून म्हज्या असल्या मनशाक पासून तेमी भितर सोडूंक ना आनी वयल्यान आंगार येवपाक लागले. तशेंच नॉर्था वाटेन थिंगाय एक वायलन्स जावपाचो एक प्रकरण चालू जाल्ल्या भाशेन जालो. तशेंच एका 3रे कडेन एक्चुअल वायलन्स जालें. कोणा एकल्या भुरग्याक मारलो. आतां कित्याक मारलो तें हांव नगो, पूण ताका मारलो तो पयलो तेजेर हेल्मेटान ताका मार मारलो आनी इतलें हे वायलन्स जावपाक लागलें. आनी म्हाका मागीर कळोन येयलें की हे प्रोटेस्ट ते जाता ते कोण एकलो लिडरशीप घेवन कंट्रोल करतलो मनीस म्हाका तिका दिश्टी पडना जालो. कित्याक वेगवेगळ्या ग्रुपाचे मनीस आयलेले. जावं MLA क्रूज जा बराबरूय आयले, कोण प्रतिमा बराबरूय आयले, कोण आनी एक कंप्लेनंट आसलेलो तेंचेय बराबर आयले आनी हेर आपल्या फुशेनूय आयले. कित्याक आदल्या दिसाक जे टीव्हीचेर पयले आनी थोड्यांनी आवाज दिलो आयज या म्हणून, ते आयकोन जायतो लोक आयलो. बरें आसा. पूण ह्या प्रोटेस्टाचो हे मार्ग एकदम रॉंग वचपाक लागले. जेन्ना वायलन्स सुरू जालें जाल्यार म्हाका हें मान्य ना जालें. तर आतां जाणेकल्याची खुशी सगल्यांनी चिंतपाचें. पूण हांव एकूच विनंती करतलो, आमकां कितें संदेश सरकाराक दिवपाक जाय आसलो तो दिलो आनी हेचे फुडें कसले असले वायलन्स जायना जावपाक. आनी असले प्रोटेस्ट करतलो जाल्यार आदी फुडेंच बरें प्लॅनिंग करून परमिशन काडून लोकांक कळोवन जाता जाल्यार आमी ट्राय करपाचें. गरज पडली जाल्यार लोकांकूय संदेश पावंक जाय. जायते फावटी लोकांक भरपूर त्रास जाता. कोण फ्लायट चुकता, कोणाक गांव घर चुकता, कोणाक इस्कॉलाक सावन त्रास जाता, आवय बापायक त्रास जाता. हे सगळें कळनासतना देरेफेत आख्खे रस्ते बंद करप हें जायत्या लोकांक कडेन मान्य ना. असले प्रोटेस्ट कोन्नाका हांव म्हणना, करूंक जाय. पूण जाता जाल्यार आमी एडवान्स आख्ख्या गोंयांत नोटीस दिवपाची गरज आसा की आम जनता आपलो दुसरो बंदोबस्त करूंक शकता. ताका लागून हांव विनंती करतलो सगळे म्हजे वेलविशर जावं युट्यूबार, फेसबुकार, वॉट्सॅपार, जाल्यार म्हाज्या ग्रुपांनी जे म्हजें आयकूंक शकता, दोज हू कॅन लिसन टू मी एंड दोज हू थिंक वॉट आय एम सेईंग इज प्रॉपर एंड जस्टिफाईड इन अ डेमोक्रेटीक वे, हात जोडून मागतलो. असले आनी करपाची हें वाडोवन व्हरपाची आमकां गरज ना. आमी संदेश पावयलो, FIR केली. जी FIR केली ती घडयेक आमकां मान्य ना, त्या FIRचेर आमी आनीक दुसरी सेक्शनां लाया म्हणून आमच्यांनी पत्ती कंप्लेनां जावं ओर प्रेशर घालूंक जाता. पूण हे रस्ते बंद करून
सगळ्याक आख्ख्या गोंयच्या लोकांक त्रास जाता तशें आमी एवॉयड करुया. पूण दुसरे सेक्शनां लावपाक जाय ती जाणेकल्यांनी तुमकां दिसता त्या प्रमाणे तुमी तेजेर आनी एप्लिकेशन दिवन दुसरी सेक्शनां एड कर म्हणून रिक्वेस्ट करूंक शकता. आनी असले प्रोटेस्ट करपाक म्हाजें ऑब्जेक्शन ना. पूण लेट इट बी वेल ऑर्गनायज्ड, सिस्टमॅटीक. लेट देर बी लिडर्स टू whom the people should know, to whom they should listen. आज त्या प्रोटेस्टान हांवें पळयलें, म्हजे असल्याचे पासून तिका आयकना जालें कोण. तो कोणाकूच खबर ना लिडर कोण तो. लिडरा कडचें ती आयकना जाली जाल्यार प्रोटेस्ट जरी तर हाती भायर पडले जाल्यार हे आमचे जे बाकी गोंयचे मुद्दे आसात तेय आमचे सांडटले. देखून एकूच विनंती करता सगल्यांनी, तुमी आदार दिलो, तुमी आयले. इवन दो हांवें कोणाकूच थिंगा प्रोटेस्ट हे तरेन कर म्हूण सांगूंक ना, ना तर कोणाकूच प्रोटेस्टाक हांवें आपोवंक ना. पूण आयचें कितें जालें तें पळोवन हांव उगो रावलो जायत जाल्यार म्हज्या बरे मागणाऱ्यांक कसलेच त्रास जायना जावपाक हांव आयज एक विनंती करतां. तुमी सगळीं आपापल्या घरा वचात आनी असले परत प्रोटेस्ट विदावट बींग ऑर्गनायज तुमी करिनाकात. रिक्वेस्ट करतलो सगळे आमी शांतीपूर्ण करुया. असले कितेंच वायलन्स दूख आमच्याच गोंयकारांक जावंक आमी दिवचे न्हू. आयज केलें तें हांव रॉंग म्हणना. आयज केलें वडील तिका चुकलें आसतलें, पूण एक प्रोटेस्ट केलें, आमचो संदेश सरकाराक पावलो, इतल्यान आमी देवाक अर्घां दिवया. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. लेट्स कॉल इट ऑफ. सगळे जे म्हजे बरे देखणार म्हजे आयकतले आसात ते आयकात म्हजे हीं दोन उतरां. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच.